म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळीं जाणां आमच्या मनांत कसली चिंतना आयली की ना ती कशी सांबाळूंक जाय ती आमी नकळो. हो आमची भावना. राग, भिरांत, द्वेष, आपलेपण हे सगळें कित्याक लागून घडटा? कित्याक आमचो मास खंयसर आसा, सेंटर खंय आसा, आमचेर आदारलेलो आसा. हांव आनी म्हजें सगळें हाका लागून आमचें गोरटान जाता. ही चिंतना आयली की ना मागीर ती येतात आनी तातूंतूच पडोन आमी ती वाडत वाडत वतात. पूण आमी तातूंतूच गुंवता आनी थोडें कितें वाडटा तातूंत, पूण थंयसरूच आमी फारोन उरता. आनी चिंतनांनी तर आमी फारोन उरत, आमच्या भावनांनी तेच भाशेन उरतल्या. ह्या चिंतनाक लागून आमची भावना उत्पन्न जातात. भिरांत आमी सदांच आमची चिंतनां तसलीं आसतात. हो म्हाका कितें करतलो, ते म्हाका कितें म्हणटलें, ते कितें करतलें, ही म्हाका अशी भाशेन करतली. ही भिरांत आहा आमचे मदें. कित्याक ही चिंतनां तसलीं आसात आमची. पूण ही चिंतना आमी कशी सावरांक जाता? आमी आमचेर आमचें ध्यान मन लावचें न्ही, जेजूचेर लावंक जाय. तो दोनूच थंयसर पावंडे कशे आसात, वो दोनूच वाटो आसात. एक म्हणजे आपलेपणाची, दुसरें म्हणजे जेजूची. जेजून आमकां कितें सांगलां? हांव वाट. आनी ही वाट आमकां स्वतान तो आमकां कळीत करता आनी तो आमकां जिविताक पावयता. आमची वाट तर आमी धरीत जाल्यार आमकां कोण प्रेरणा दिता? देंवचार. तो आमकां फुसलायता आनी फसयता. सगळें ह्या संवसारांतलें जिवीत तो आमकां घडोवन हाडटा. ह्या संवसारांत सगळें आमकां बरें करूंक जाय आनी हांगसरूच सगळें जिवंक जाय, हातूंतूच आमचो आनंद आसा म्हूण तो आमकां कळीत करता. आनी तातूंत आमी पडटा आनी मागीर आमचें सूख आमी बिगडायता. आतां तशें जालें म्हणटच आमी कितें करूंक जाय? रोखडोच आमी जेजूक उलो मारूंक जाय खरो, पूण आमचें जिवीत बदलूंक आमी आमची दणवण करूंक जाय. हो पिराचिताचो काळ त्या पासत आमकां दिलेलो आसा. आमचें अंतस्करण थंयसर कितें चलता तें पळोवच्याक. चिंतना भावना आसात खरी, पूण आमची चाल ह्या प्रमाणे घडोवन आयिल्ली आसा. ती आमी पळोवंक जाय. ती आमकां दिसती पडना. आमी त्या प्रमाणेच आमचे राग आयलो, रागान आमी कितेंचें कितें उलयता. आमकां सावरांक जायना म्हणटा. कितलो राग येता, केन्ना येता, सगळो कच आमी रागानूच आसा. वय अशें आमचें जालेलें आसा. आमी इफेन्नान जियेता, वो भिरांतीन जियेता, गोरवान जियेता. तरेतरेची भावना आसा पळय, ते चाली प्रमाणे आमचें जिवीत घडोवन आयलेलें आसा. हें अंतस्करण आमचें भितरलें आमी सगळें जेजूक ओपून दिवंक जाय. आनी आमी तुमकां सांगलां 2-3 मार्ग आसा. एक मार्ग म्हणजे, एक वाट म्हणजे जेजूच्या नांवान सुस्कार भायर सोडूंक जाय. जेजू 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 म्हणून ही सगळी चिंतना, भावना, चाल, आठवणी जेजूच्या नांवान भायर काडूंक जाय. तें तर तुमच्या लागीं घडोना जेजूच्या नांवान, जाल्यार नोमान मोरये म्हणीत रावात. सगळो गोत नोमान मोरये कृपेन मोरये हे भाशेन तिच्या आदारान आमकां ह्या अंतस्करणाचेर प्रभाव मेळटलो. हो आमी विजय जोडटल्या. हो आमकां कितें चलता तें आमकां दिसोंक लागतलें. हाका मातशी खोलाय जाय, नाजाल्यार आमी वयल्या वयर उत्तोळ तरेन आमचें जिवीत सादता. ही खोलाय आमकां मागण्यांतल्यान येतली. जेजूचें सोबें दवरलें, ओ सायबीण माय बरोबर तिचे कडेन मागून आमी हें घेतलें जाल्यार खरें तुमकां हांव सांगता, आमचें जिवीत भितरलें बदलोंक लागतलें. आमी हे भाशेन मागणें करता म्हणटच आपलेपणांतली भायर सरतले हांव आनी तिचे सोबे जेजूच्या एकवटान आमी रावंक लागतले. आनी हें म्हत्वाचें, कित्याक आमचें जिवीत जेजूचें जिवीत जावन आसा. कशें?
जशे भशेन आमची कूड ही आसा न्हय, ते कुडीक कितले सांदे आसा, हात आसात, पूण आतां कितले सेल्स आसात, हजारांनी. ते भशेन आमी ताचे कुडीचे खेरीत किरकोळ सांदे, किरकोळ. कित्याक हें पळय आतां इतलो संवसार आसा, इतलो उफाट आसा तो. आमी कितें कोणूच न्हय, धाकटी किटोक आमी. तर हे आमी किटोक जेजूच्या एकवटान जियेत जाल्यार आमकां सगलें बरेंपण आमच्या उतरांनी, कोन्यांनी आनी सालींतल्यान दुसरी अणभवतली आनी आमकां खुशालकाय, शांती आनी बरेंपण मेळटलें. यात आमी जाणोन शिकोत आयल्या, पूण हें प्रॅक्टीस करूंक जाय. 2 वस्तू तुमी करात. एक म्हणजे सुस्कार भितर घेतना जेजून बरोवन आयल्या, जेजू जेजू म्हणून करात. दुसरें हें तर तुमकां अवघड जायत, हें आनी दुसरी चाल नमान मरी म्हणीत रावात. चलतना, भोंवतना, आयकतना, उलयतना, वावुरतना सगळो गत. हे दोनूय मार्ग तुमी पत्करशात, हांव तुमकां गॅरंटी दितां, आमचें अंतस्करण नितळ जावन कशे भाशेन तें वापरूंक जाय तें आमकां कळटलें. म्हणजे आमची चिंतना, चिंतपाची चाल कितें करूंक जाय. भगवंतीनासान आमकां खूब सांगलेलें आसा, पूण आयज तुमकां इतलेंच सांगता, नमान बरी म्हणत रावात सगळे वेळार. दुसरी आमकां कितें वायट करतात, वायट म्हणटात तेन्ना तुमी तातूंत पडो नासतना तें सायबीण माय बरोबर धरून तांचे पासत आनी तुमचे पासत मागत रावात, जेजूच्या नांवांत. थोड्या जाणांक जाता, थोड्या जाणांक जायना. कित्याक आमी आपलेपणान जियेता म्हणून. आपलेपणान जियेली की ना आमी दुसऱ्यांचें कांयच आयकना ना, म्हणून देव आमकां कितें सांगता तें आयकना. कित्याक ताचें उतर आमकां सगळें कळीत करता. आयज आमकां ताणें सांगलां, तुमी जिवीत ओ मरण हिचें पत्करतात. जेजूक तर आमी पत्करीत, आमी सायबीण माय बरोबर आमचें जिवीत सारीत जाल्यार आमी जिवितान उदीक आनी उदीक वाडोन देवा सारकीं, देवाची भुरगीं कशीं आमी जियेतले. हांव नाजाल्यार आमी अशींच आहा, पूण सैतानाची भुरगीं कशीं आमी जियेता. ताका लागून आमी एकामेकाक खावन उडयता, गिरासता. दुसऱ्यांचें आमी बरें उलयना, वायट उलयता. हें देवाचें न्हय, हें आमचें पुऱ्यान न्हय. आमी आमचे कुडीक जखमी करनात. हे भाशेन आमी तर कोत्ता जाल्यार जेजूक आमी कोत्ता. कित्याक आमी जेजूचे कुडीचे सांदे एकामेकाक आमी चोचता. तें करूंक जायना. आमचे भावार्थाचे दोळे उक्ते करया आनी हें अंतस्करण कितें आमकां घडटा, कशे भशेन आमची चाल ती घडोवन हाडटा, तें सगळें जेजूच्या ताब्यान करया. आनी जेजूची वाट, तोच जाण आसा आमची वाट, ताका आमी पत्करया. सगळीं जाणां आमचे हात अशे उंटेन धरया. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरान ताका पत्करून आपलें जिवीत सगळेंच ताका समोरुंबून ताणें आपलें जिवीत जेजूक जियोंक दिलें. आनी जेजू ताचे सोबेन तेन्ना जियेतालो म्हणून आतां पर्यंत तो ताचे सोबेन जियेता. आनी हाका लागून आमकां सगळें बरेंपण ताचे कडेन मागलें म्हणटच जेजू आमकां दिता. जेजू आर्गां दिनवास मोहिमा वाखाणणी तुका, कित्याक तुवें आमकां सगळ्या जाणांक ही संदी दिल्याय तुजे बरोबर आमचें जिवीत खोलायेन जियोवच्याक. तूं आमचे बरोबरच आसाय, पूण आमी तुजे बरोबर पूर्णपणे ना. आपलेपणांत आजून आसा. हें आपलेपण आमी तुका भेटयता आनी तूं आमकां भितरल्यान पेकोवणी हाड. आमचें जिवीत तुज्या एकवटान दवर आनी आमकां तुजे कुडीचे खरें नीज सांदेक करून घडून हाड. आमेन.